काय वाट पळय कसले एकदम खतरनाक चलोंक सुद्दां जावपा ना. आतां काणकोण म्हणटात थिंगा काणकोणसून एक 4 किलोमीटर पयस आहा आमी आनी एक हिडन बीच आहा हांगासर थंय तुमकां व्हरपा लागला. वाट म्हणटा थिंगासर ना, हिंगासर प्रायवेट रोड आतां हे एकदम फूल रान पळयात थिंगा ते कोणशे पळयात कितें सुंदर दिसता गोंयांक असून कळटलें तुमकां. मोरिया in 2023. अरे असे बाटली बिटली उडोवपाचे असल्यार यू आर नॉट वेलकम टू गोवा. बाईक ज्या हांगा पर्यंत येतले हेजे फुडें तुमकां चलून वयचें पडटलें. आता हे रान हा हांगासर लेपर्ड व्हॅली म्हणटा. लेपर्ड व्हॅली बाजून आहा आनी लेपर्ड बी दिश्टी पडटा हांगासर. मागीर वाघ बी आसा म्हणून आयकलां हांवें आनी डियर्स बी येतात आमचे थिंगा भोंवत भोंवत. तेच भाशेन मातशें सांबाळून वयचें पडटलें. भुरग्यांक बिरग्यांक घेवन वयताले एक दांडो मिंडो धरा हातीन. आनी हांगासर तुमकां एक धाकटेशें दुकान बी दिश्टी पडटलें. कोल्ड ड्रिंक पयशे हाडून हांवें. म्हाका दिसलें काय आसपाना म्हणून पयलीं आहा. काम जालें काय चप्पल घालप आनी चलोंक लागात. हे रान हा हांगासर लेपर्ड बी आसतात. लेपर्ड बी दिश्टी पडटा लोकांक. पळय असले वाटेर चलपाक जायना जाल्यार कितें करप जाणा तुमी, अशें चप्पल काडप अशें उडप आनी बेश्टे पांयान वचप. नाजाल्यार शिरकतले तुमी आनी चलोंक जावचें ना. सॉरी टू इंटरप्ट. विसरचे पयलीं लायक मारा. व्हिडिओ पळयतात आनी धांव मारता तुमी लायक मारा. व्हिडिओचेर बरें डिफरन्स येता. आनी शेअर कोण करतलो तेय करात मरे. एकदम अबड खबड रस्ते आहा सारके डेंजर म्हणटा बी तसले. पळयात वाट पळयात वाट. बटरफ्लाय बीच ते बटरफ्लाय शेप भशेन आहा ताका लागून बटरफ्लाय बीच म्हणटा. हे आतां काणकोण म्हणटा थिंगा आसा हे. आनी हांगासर येवपाक तुमकां जीप बीन मेळटले. खंय मेळटले जीप ते टायगर लेपर्ड व्हॅली आहा न्ही थंयसर येता जीप. भुरगे म्हाजे खंय पावले. पावसाळ्यान वाट बी सारके बिगडलेले आहा. बरें सांबाळून चलचें पडटा हांगासर. पळयात हे वाट आतां हांगा येवपाक बरें डेंजर वाट आहा. पांय बरें सांबाळून दवरचे पडटा. मातशें स्लीप जाल्यार त्रासान पडटले. थंय पावले भुरगे गेले फुडें. अरे रावत रे अय रावत. आसा बील आसा. म्हाका दिसलें बीन काय ना म्हणून हांव म्हणटालो गोवोरमेंटाक बीन दवरा म्हणून. बीन हांगा दवरलेले आहा पूण मातशें लिपलेले आहा अशें पळयात. तुमचे ते कचऱ्याचे डोबे बी जे कितें आहा ते हांगा हाडून घालात. त्या बिचीर उडयनाकात. बीच बुरशें करून दवरला लोकांनी. कित्याक हे बीन हांगा लिपोवन दवरला. काय कामगारान लिपोवन दवरला काय कोणें लिपोवन दवरला खबर ना. चप्पल विसरून येयला हांव. येता हांव.
पळया डोंगरा वयर कितले केळीचे झाड दिश्टी पडटा पळयात. धाकटे 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 केळीचे झाड, हे रानवटी केळीचे झाड. ॲक्च्युली कितें जे हिंगा केळी आहा न्ही ते रियल केळी, म्हणजे पयलीं जे केळी जाताली इतलेशेच जाताले ते केळी. मागीर ताका हायब्रीड करून अशें करून तशें करून इतले व्हडली व्हडली केळी तुमकां दिश्टी पडटा. आतां जे केळी तुमी पळयता पळय थंय हे सगळे रानवटी ओरिजिनल केळी म्हणटा तशें. तशेंच कळंगडी जाले, पायनॅपल जाले, हे अशे येदेच आसलेले येदेच. मागीर हायब्रीड करून ते चेंजीस जाल्लेले आहा. आणि हे बटरफ्लाय बीच आता 10 वर्सां पयलीं इतले लोक नासलेले. आतां तो पॉप्युलर जाला म्हणून खुबशे लोक येयला, खुबशे लोक येता आतां हांगासर. जीप सर्विसीस बीन सुरू जाल्ले आसा. टॉयलेटी बीन बांदलेले आहा वयर. कोण टॉयलेटी कोण यूज करपाक वचना. उदोंग गेल्यार 30 रुपया आनी लेडीज बायलांक 50 रुपया टॉयलेट यूज करपाक. लोक येता ते बरे आहा, येवन एन्जॉय करून वचपा जाय. पण जाता कितें, लोक हांगा येवन सगळे बुरशेपणां करपाक लागला. म्हणजे खूब गैर जाला, कचरो जालो, बॉटल जाले, सिगरेटी जाले, वयता ते तुमकां उदकाच्यो बाटल्यो, सोऱ्याच्यो बाटल्यो, मागीर पिशव्यो, असले नाका जाल्ले वस्तू तुमकां हांगासर खंय ते दोंगरार पासून वयर 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 वचून पळयलां हांव. ते दोंगरा वयर टोकार थंय पासून अशे खुर्शे खंय बाटल्यो पडलेले आहा, कोणें सिगरेटी उडयल्ले आसा, कोणें टेक अवेचे डोबे उडयल्ले आसा, थर्मोकॉल पडलेले आसा. ह्या भाशेन बीच सगळे बुरशे करून दवरलेले आहा लोकांनी. आमच्या लोकांनी सांगना, पण जितले लोक येता हांगासर बाटले पिता, उडयता, वयता. तर हेजेर मातशें गोवोरमेंटान लक्ष दिवचें आनी रिस्ट्रिक्शन घालचें. जाता जाल्यार एक बीन हांगासर तयार करपाचें. बीन आहा थिंगा ते पळय ते कोनशाक दिसता बीन, पण विजिबल ना ते अशें लिपलेले आहा बीन. ते कोनशाक आहा, दाखयता तुमकां पळय ते पळय ते हॉटेल. पळया टायम पळय कितलो जालो, 9:45 जाले आनी इतलो काळोख जाला. आतां पावसाचो दीस म्हणून बेगीन काळोख जाता आनी पावस बी भरपूर ह्या दिसांनी आसा हांगासर. आतां सप्टेंबराचो म्हयनो आता हो आनी 2 दिसान ऑक्टोबर स्टार्ट जातले आनी आजुनूय हिंगासर पावस भरपूर आहा. सांगपाचें म्हणजे कितें, 4 जावचे पयलीं जर तुमी बटरफ्लाय बीचीर येता न्हू, 4 जावचे पयलीं हांगासून वचात. कारण रस्ते जर तुमी सांडले, तुमकां रस्ते जर तुमी विसरले जाल्यार भलतेच जाग्यार पावतले. आनी हे सगळे रान आतां हांव घरा पावल्लो आसा. ते पेटे भोगपाक लागला पळय, पेटे म्हटल्यार आमचे पेटे हिंगासर भरपूर आसा पेटे, ते भोगपाक लागला. म्हणजे हांव घरा कडेन पावल्लो आसा आनी टायम जाल्लो आसा इतलो 9:45. तर 4 पयलीं तुमचे बीच भोंवपाचें जे कितें आहा ते काबार करा आनी मागीर आपआपले घरा वचा. तर हे जावन आसलेले आजचे व्हिडिओ. जाता जाल्यार तुमचे फ्रेंड सर्कलान शेअर करात आनी तांकां सांगात बिचीर येयल्यार बुरशेपणां करनाकात. सगळे कचरे कितें जे कितें आहा ते घेवन वचात. थिंगा एक बीन आहा, लिपून दवरलेले आसा बीन कामगारांनी, ते मातशें हायलायट करचे आनी जे कचरे आहा तितून घालचे आनी आमचे बीच जे आहा न्ही एकदम क्लीन दवरचे. आयचे व्हिडिओ आमी हांगासर कवर करया. मेळ्या दुसऱ्या व्हिडिओन, तेन्ना पर्यंत देव बरें करूं.